नमस्कार. दोनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकराचे येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या तरणाट्याक वैज्ञानिक क्षेत्रांत वळोवपाक मनोहर पर्रीकर वैज्ञानिक महोत्सव म्हत्वाचो म्हणून मुख्यमंत्री सावंत वेजी वरवीं उलयलो. वैज्ञानिक क्षेत्र वाडोवपाक गोंयच्या वैज्ञानिकांनी सरकाराक सुचोवण्यो दिवप गरजेचें म्हणून मंत्री विश्वजीत राणेचो उलो. अंदूचो मनोहर पर्रीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉ. एस. माधवराजाक प्रदान केलो. इस्रोचो चेअरमॅन एस. सोमनाथाचोय भोवमान. दोनापावला सयत 9 जाग्यार वैज्ञानिक महोत्सव. राजस्थानातूय बीजेपी हायकमांडाची गुगली. पयल्याच फावट आमदार भजनलाल शर्मा राजस्थानाचो मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्र्या खातीर रथी महारथी दावेदार पळोवन सगळ्यांक थारोवपाची जबाबदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाचेर वयल्यान दिल्ली. विधिमंडळ बसकेंत वसुंधरा राजेन मुख्यमंत्र्याचें नांव जाहीर केलें. जयपूरची राणी दिया कुमारी आनी प्रेमेंद्र भैरवा उपमुख्यमंत्री. अष्टगंध कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या हळदणाच्या ब्रांचीचे डॉक्युमेंट लासोवपाचो प्रकार. सोसायटीचो खंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वरवीं कारभार चलतालो. फाटलीं 3 वर्सां खंय सोसायटी बंद आशिल्ली. सोसायटी रेंटाच्या रुमान आशिल्ली. क्रिसमसाच्या साफ सफाई करतना घर मालकीन खंय डॉक्युमेंट लासयले. घरकान्न सांगता आदले चेअरमॅन म्हणटा डिजिटल डॉक्युमेंट आसतले. कुंकळे उद्योगीक वसणुकीत ग्लोबल इम्पॅक्ट लिमिटेड कंपनीचे बेकायदेशीर रितीन उबारिल्ली शेड मोडपाचे म्हूण साश्टी उपजिल्लोधिकाऱ्यान आदेश काडल्या. शेड मोडपाक लागता तो खर्च खंय कंपनी कडल्यान वसूल करपाचो अशेंय आदेशांत म्हळां. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमोवान शेडी आड कारवाय करची म्हणून दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागणी केल्ली. कुंकोलीचो लोक ह्या दिसांनी कुंकोली इंडस्ट्रियल एस्टेटीन पोल्युशन तशेंच इलिगल एक्टिविटीज जातात म्हूण बोवाळ करीत आसात. फाटीं तांणी कंप्लेन केल्लें की ग्लोबल इस्पाक प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन तांचे कंपनीचे भायर एक व्हडली शेड बांदल्या आनी तशेंच एक कंपाऊंड वॉल इरेक्ट केला म्हूण. हाचेर युरी आलेमावान कलेक्टराक घेवन कांय दीस फाटीं इन्स्पेक्शन केल्लें. ते उपरांत डेप्युटी कलेक्टर सावथ गोवा हाणें ते कंपनीक डिमॉलिशन नोटीस काडला आनी अशें गमून येयलां की फाल्यां ती शेड आनी ते कंपाऊंड वॉल हाचेर डिमॉलिशन जातलें म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर कुंकोली सावन सावियर डॅस. तमनार प्रकल्पाचो हाय टेन्शन टावर उबारूंक टावराच्या खुरापुरता जमीन संपादक आव्हान दिवपी धारबांदोड्याच्या एका जमीन मालकाची आव्हान याचिका हायकोर्टान रिजेक्ट केली. बेकायदेशीर उपाय काडूंक त्या जमीन मालकाक जाय जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्या कडेन वचून हायकोर्टान सूट दिल्या. तमनाराक थाकाय. One of the person claiming to be the tenant of one property said that these lines which are being laid down or laid up, there he had an objection saying that it is going over his property. He was claiming that it was going through his residential house, above his residential house, but that is not correct. Actually, he claims to be the tenant of this property and he claims that there is some farmhouse there. But the High Court has not entertained his petition. He has been asked to make a representation to the district magistrate if he has any grievance about it. District magistrate has passed an order under the Indian Telegraph Act, and which is permissible when any electric line is laid or put up. There is a power in the district magistrate to authorize entry into any property. So such an order was issued by the magistrate. He was objecting to it. Importantly, he had challenged the constitutional virus of the Electricity Act as well as the Telegraph Act. Now that the High Court has not entertained, the reason being earlier the courts have already upheld the virus of it. Therefore the High Court did not entertain it. Now he has been made to appear before the district magistrate and thereafter he will be heard by the district magistrate and order will be passed by them. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन लोकां खातीर पुराय तरेन ऑपरेशनल करूंक जाय म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. हॉस्पिटल कांयच सुविधा ना. येदी व्हडली बिल्डींग सरकारान दुसऱ्या गजालीक वापरूं शकता. हें हॉस्पिटल रेफायनर उरचें न्ही म्हूण गोवा फॉरवर्डान घाले याचिकेचेर दखल. केस 24 जानेराक दवरल्या. Basically, if you recollect, गोवा फॉरवर्ड पार्टी अंडर लिडरशिप ऑफ बाब विजय सरदेसाय आमी 2 म्हयन्या पयलीं सावथ गोवाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक विजीट दिल्ले आनी त्या वेळाचेर ते बंद आशिल्ले ICU म्हणत किंवा जे फॅसिलिटीज लॅक करतात हे सगळे नजरेक हाडून दिल्ले. आणि त्या वेळार आमच्या अध्यक्षान
एक ठामपणे गोंयच्या जनते मुखार दवरिल्लें की सरकार जर एका म्हयन्यान जर हे जाग्यार घालना जाल्यार आमकां रास्ता रोको किंवा लिगली आमकां वचचें पडटलें आनी त्या आमच्या डायरेक्शना सकयल अध्यक्षाच्या आमच्या अध्यक्षान स्वता जावन लीड घेवन PIL फायल केल्ले इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक स्पेशली फ्रॉम साऊथ गोवा अँड सरावंडींग एरियाज. कारण बेजिकली साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटात ते आमी फक्त रेफरल हॉस्पिटल कारण ते फेसिलिटीज ना म्हणून. फेसिलिटीज कित्याक ना हे सरकारान सांगपाक जाय, तांकां पयशे मेळना कित्याक ना हे बेटर हेल्थ डिपार्टमेंट इज इन अ बेटर वे टू टेल इट. बट whole thing was that there was some intention to make use of this building for some other purpose. So आमी ते PIL मेन्शन केल्ले आनी PIL थंय फूल फ्लेज हॉस्पिटल चालू जावचें ताकी साऊथ गोंयच्या जनते खातीर हे फक्त रेफरल हॉस्पिटल न उरता सगळ्यांक फेसिलिटी थंय मेळचे हे आमच्या अध्यक्षाचो ध्येय आशिल्लो, ध्यास आशिल्लो. आनी अध्यक्षान स्वता ही पिटिशन PIL फायल केला जी आज हियरिंगाक आयली. कोर्टान सरकाराक नोटीस सर्व केल्ली आसा आनी 24 तारखेक जानेवारीच्या ही मॅटर दवरल्या. ती एक गजाल जाली. दुसरी कोर्टान ऑब्जर्व केलें की जर एदी व्हडली बिल्डींग जर आसा देन इट हॅज टू बी पूट फॉर पब्लीक यूज. दीस इज अ इंट्रस्टींग रिमार्क अँड अ सिरियस रिमार्क द कोर्ट हॅज सेड वायल हियरिंग द पिटिशन. सो आमकां खात्री आसा की आमकां न्याय मेळटलो आनी जे अध्यक्षाचें आमचें ध्येय आसा की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे पूर्णपणे लोकां खातीर आसचें, जे यूज करचे हाजेर पाटलाग करून गोवा फॉरवर्ड पक्ष घेतलो, बाब विजय सरदेसाय घेतलो आनी लोकां खातीर जशें आमी झगडत आयला थंय झगडत रावतले. पणजे चर्ची लागसार पार्क केल्ले रेंट कॅबाच्या आरसो फोडून 2 लाख रुपया सयत 9 लाखाचे सामान चोरपी दोगा हैदराबादी टुरिस्टांक पुलिसांनी धरले. आयतारचे प्रकरण. पुलिशेन 48 वरां खंय कारवाय केल्या. तांच्या कडल्यान 7 लाखाचे सामान जप्त केला. चौकशी चल्ल्या. Parked his vehicle at Church Square, Panjim, and when he returned back, he found the quarter glass of his car was broken by some unknown culprits, and they became with the 4 luggage bag, which contains valuables like MacBook and other articles, all worth ₹9 lakh. So immediately on receipt of this complaint, PI Panjim Nikhil Palekar registered the crime, and immediately he formed a team to detect this case and put them on a task. And with their painstaking and meticulous efforts, within 48 hours, under the guidance of PI Nikhil Palekar, they managed to apprehend those accused from Bathora area and recovered the goods worth ₹7 lakhs from those accused. The name of those accused are one Haider, son of Riyaz Khan, and the second one is Nizamuddin Jalegar, both resident of Bathora. ताळगावच्या सूर्यकांत कांबळीचेर सोमारा राती सुरी हल्लो करपाचो प्रकरण पणजे पुलिसांनी 2 अनवळख्या आड FIR केल्या. मास्क घाल्ल्यान दोगांची तलवार आनी सुरयेन सूर्यकांताचेर हल्लो केल्लो. गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत घाला. पुलिशेक म्हत्वाचे पुरावे मेळ्ळे, केस सुट्टली. तपास चल्ला. DYSP उलयलो. Yesterday, Panjim police station registered a case of assault, and we have got certain leads, and we are hopeful that we will detect it. So the investigation is going on the right track. Can you give us the details? Who is the person? The person is one Mr. Surya Kambli. Surya Kambli, resident of Talegaon. So he was assaulted yesterday at around 10 p.m. in the night by 2 assailants wearing mask. मुरगांव पेट्रोल लिकेजीची सुवात सापडल्या. वास्को वाल्यास जंक्शना लागसार जुवारी ऑयल कंपनीची पायपलायन फुटल्या. पायपलायन 22 वर्सां पोरनी. कळम लागल्यान खंय गळटी लागल्या. उपजिल्लोधिकारी आनी बाकीचे अधिकारी स्पॉटार पावले. लिकेज बंद करपाचें काम सुरू. 2 दिसांत खंय मलेशियाच्यान
तज्ञांची खासा टीम येतली. 27 तारखेर दाबोळे बांयचे उदकाक उजो लायल्यार पेट्टा म्हणून बोवाळ जाल्लो. ते उपरांत बायो सील केल्ल्यो. इंधन गळतीच्यो सोद लावंक पंजाबांतल्यान खासा सुण्यांचे पथक हाडिल्ले. तांकां 3 दुबावीत स्पॉट मेळिल्ले. आज पायपलायन लिकेजीचो नेमको स्पॉट सापडलो. वास्को वालेस जंक्शना लागसार पायपलायन फुटल्या. पायपलायन खंय 22 वर्सां पोरणी. एलायड एजन्सी आयिल्ली दिल्लीच्यान. मागीर आमी PWDची मदत घेतिल्ली. सो तांची टीम आशिल्ली हांगा आमच्या बरोबर सर्वे करपाक. आमी डॉग स्पॉट हाडिल्लो. सो तांणी आमकां कितें इंडिकेशन दिल्लें जे सगळे एजन्सीन जे जे इंडिकेशन दिल्ले तांचेर आमी कंटिन्युअस काम करताले आनी त्यो एरियाज आमी एक्सकावेट करून पळयताले. आज फायनली आमी जवळ जवळ MES जंक्शन टू विशाल मेगामार्ट पर्यंत एक्सकावेशन केल्लें आनी मदीं जे स्पॉट्स आशिल्ले थंय आमी मातशे डिटेल्ड सकल पर्यंत करताले. सो तेन्ना ह्या स्पॉटाचेर आमकां सकाळीं मातसो दुबाव आयलो आनी आमी मागीर ते इमिजिएट डीप एक्सकावेशन सुरू केलें आनी तातूंत आमकां पायपलायनीन पिन होल मेळ्ळे आनी ते पिन होल आमी आतां ताजेर फुडली एक्शन जे रिपेर करपाक जाय ते आमी करतले. ही पायपलायन 22 वर्सां जुनी आसा ही खरी खबर आसा आनी हाजेर कितें आसा आमी पिरियोडीक इन्स्पेक्शन करीत आसा. आतां हो समज इशू जायना जाल्यार सुद्दां आमचे डिसेंबरान एक इन्स्पेक्शन लायंड अप आसा ज्याच्या खातीर जर्मनीच्यान एक एजन्सी येवपाची आसा. त्या रिपोर्टाचेर जे कितें फायंडींग आसा आनी ज्या प्रमाणे ते आमकां रिपोर्ट दिता ताजेर आमी फुडले कोर्स ऑफ एक्शन डिसायड करतले. आमी तो रिपोर्ट मॅनेजमेंटा कडेन पुटअप करतले. सद्या ह्याच वेलांतल्यान रिपोर्ट जाल्ले म्हणून आमी ही टार्गेट एरिया आमी एक्सकावेशन करून एक्झामीन करतात. So Malaysian company will come and study the issue and resolve everything. हय मलेशियन कंपनी वील कम एंड स्टडी द एंटायर पायपलायन. जुवारी ऑयल टँकींग रिकमेंडेशन केलें की जो पर्यंत लायन फायंड आवट करिना खंय लिकेज आहा तुमी पंपींग कंटिन्यू करा. लोकांक भंय दिसता थंय म्हणून मागीर तेंच्यांनी फूल लायन तेंच्यांनी उसयली. आयज फायनली खुशी दिसता की ती खंय लिकेज आहा ती सापडली आनी तेंचें काम चालू आसा. लोकांक भिवपाची गरज ना आनी तेंच्यांनी खूब एफर्ट घातलेलो आसा. लायन सगळें डिगींग करून फायंड आवट करपाक कुत्रोय येयलो गोंयच्यान सगळें जालें. पण आतां म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते कामांक हात घातलेले ते सक्सेस जाले. लोकांकूय सांगूंक सोदता पॅनीक जावपाचें ना. सगळें फायंड आवट जालें. मजगती प्रकरणाचेर कारवाई जावकूच जाय म्हणून आमदार विजय सरदेसायन ट्वीट करून म्हायती दिल्या. मुख्यमंत्री म्हणटात चौकशी सुरू आसा. पायपलायन जी आहे ती चेंजीस करपाक लायला. ज्या पायपलायनीच्या खातीर तांकां नोटीस इश्यू केला तेणी सगळ्यांचेर एक्शन घेतली. कारण जे टायम टू टायम तेणी ती रिपेर करपाक जाय आशिल्ली ती करूंक ना. तर तांकां परत एकदा नवीन घालपाक लायला. अशें वाटेन हो ताका पूर्णता तांकां सगळो सर्वे करून 100% रिप्लेस करता. 22 वर्सां पयलींची 14 किलोमिटर पायपलायन MPDंतल्यान डिपो मेरेन वचपी आयज जे वाली जंक्शनार तांकां लिकेज मेळ्ळी आसा आनी खंय तरी हो जो मोठो प्रॉब्लम आशिल्लो जे अख्खे गोवाचे लोक जे हे इशूचेर उलयताले आयज खंय तरी तो हो इशू रिजॉल्व जाल्लो आसा असो दिश्टी पडून येता. सद्याक तरी जे हांगा पायपलायन बंद केलेल्यान गोंयान खंय तरी एक पेट्रोल शॉर्टेज जावंक शकता म्हणून भायल्यान अरेंजमेंट केल्लो. मिरज, देसूर, बेळगांव ह्या जाग्या वयल्यान पेट्रोल आनी डिझल हाडटाले गोंया खातीर. आतां सद्या ती पायपलायन चालू जाल्ल्यान हे सगळे मोठे जे इशू आसा रिजॉल्व जावपाचे वाटेर आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट ॲप, फेसबूक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.